आयच्या पहिल्या वाचपांत सांत पावलो तिमोथीक म्हणटा, म्हजे बरोबर असले वांगडी म्हाका सोडून गेले. कांय जाणांक दुसऱ्या कडेन मिसांव वावर करूंक धाडल्यात, पूण चडशे म्हाका सांडून गेले. लोक एकलोच म्हजे सांगाता आसा. म्हणजे लोक पावलोक विस्वाशी रावलो. विस्वाशीपण जिवितांत चड गरजेचें. त्रास विघ्नां अनवरां आयलीं म्हणून आमी देवाकय सोडूंक जायना आनी आमचे बरोबर आसल्यांकय सोडूंक जायना. जायते फावटी आमी कितें करता, सगळें बरें चलतना आमी हेरां बरोबर आसा आनी आमचेर आकांत येता तेन्ना आमी एक सुरी पडटा. घडी आमचे इश्ट आमकां सांडटीत, पूण देव आमकां सांडिना हें आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत पावलो सांगता. तो म्हणटा, जेजूचें मिसांव फुडें व्हरचे खातीर जेजून म्हाका धीर आनी बोळ दिलें. आनी तोच जेजू आमी जर ताका विस्वाशी रावल्या जाल्यार आमकांय घटाय आनी बोळ दितलो. हायच्या दुसऱ्या वाचपांत जेजू 72 जाणांक विंचून काडटा आनी बरी खबर परगटूंक दोगांक धाडटा. आतां 70 कित्याक? 60 कित्याक न्हय? 80 कित्याक न्हय? कित्याक जुदेवांक कांय आंकडे चड म्हत्वाचे, देखीक 3, 7, 10, 12, 70 40 हे सगळे आंकडे. 70 जुदेवांक म्हत्वाचे इतल्याकूच पोरण्या करारांत आमकां वाचूंक मेळटा, मोइजेसान लोकांचे फुडारी कशे आपणाक आदार करूंक 72 नेमले. आनी जुदेवांची धर्मसभा आसली, तिका सानेद्रीन म्हणटात. ते सगळे मंदिराचे सगळे वेव्हार सगळो ते पळयताले. आनी ताचे वांगडी 72 देखून जेजू घडये ती तांची परंपरा पाळूंक 72 विंचून काडटा आनी मागीर दोगांक धाडटा. दोगांक कित्याक म्हणजे ते आतां पयलेच पावटी बरी खबर परगटूंक वेतात. ते आतां कितें म्हणुया, नॉवीस वा ट्रेनीस. एकल्याक धाडल्यार तांकां मातशी भिरांत लागतली, सांगाता कोण आसता बरें पडटा. जेजू तांकां दोगांक धाडटा, पूण तो तांकां शिटकायता. वेताना गरजे भायलें कांयच व्हरूं नाकात. ज्या गांवांत तुमकां येवकार दितात त्या गांवांत तुमी वचात. कोणी तुमकां आपल्या घरांत ये म्हणटात त्या घरांतूच रावात. तुमच्या मुखार ते कितें जेवण दवरतात तें तुमी खायात. आतां हें जेजून सांगलें आमकां दिसत अशें जाता काय? जाता. म्हजोच अणभव हांवें पळयला. एक जेजवीत विद्यार्थी, तांकां आमी स्कॉलास्टीक म्हणटा, पाद्री जाता मेरेन सुटयेच्या दिसांनी हांवें बेळगांव DSCच्या ल्हान गांवांनी लोकां सांगाता रावून दीस काडल्यात. थंय इगर्ज ना. थोड्या गांवांनी एक ल्हान कॉपेल आसा, पूण रावूंक कांय फेसिलिटी ना. थोड्या कडेन कॉपेलय ना. मागीर खंय रावप? लोकांच्या घरांनी. थंय वॉशरूम ना. लोक कसो करता तशेंच हांवें करचें पडटालें. सादें जिवीत त्या लोकांचें. शेतकारी लोक, कोंकणी उलोवपी, तांकां थंय बार्देसकार म्हणटात. आनी हांवें पळयलें कितेंच उणें पडलें ना. उलटें जाल्यार चड खुशालकाय. कित्याक लोकां बरोबर जियोंक, तांकां जेजूची बरी खबर परगटूंक हें भाग म्हाका मेळ्ळें. आनी जेजू सिसांक म्हणटा, पीक जायतें आसा, म्हणजे लोक जायत्यो आसा, पूण सेवा करपी नान, तांकां देवाचें उतर परगटपी नान. देखून पिकाच्या धन्या लागीं म्हणजे देवा लागीं
वावराडी धाडूंक मागात म्हणटात. हें चड गरजेचें. आमचो लोक पळया म्हणटा हो पाद्री बरो, हो पाद्री बरो न्हय, हो बरो हुशार पाद्री, हो कांय ना. म्हणजे आपल्या इगर्जेंत आपले फिरगर्जेंत बरे पाद्री आसचे, बऱ्यो माद्री आसच्यो अशे लोक आशेता. बरी गजाल. पूण आपल्या भुरग्यांनी पाद्री जावंक जाय, माद्री जावंक जाय, नातरांनी जावंक जाय हें कोण आशेता? ना. कोणाय दुसऱ्यांच्या पुतांनी भुरग्यांनी पाद्री माद्री जावप, म्हज्या पुतान दोतोर जावप, आदोगाद जावप, टॅक्निशियन जावप, पण असले संवसारी चिंतपान आमचो लोक. आतां पाद्री माद्री खंयच्यान पडटली? वयर पावस पडला बरी पडटली, वा अळबी किरलातात पावसांत तशें किरलोवन येतली? ना न्ही. आमच्या फामिलींतल्यानूच पाद्री माद्री येतात न्ही. पूण आमच्या घरांनी तें वातावरण आसावें, एटमॉस्फियर आमी मागता. म्हाका अजून उगडास आसा. आमच्या घरांत तेर्स जातोच देव आपोवण्या खातीर एक मागणें आसलें आनी दर दिसा तें मागणें आमी म्हणटाले. त्या मागण्याचो फळ जायत, पूण ताचे परसय म्हज्या आवय बापायच्या मागण्याक लागून आज हांव एक पाद्री म्हूण तुमचे मुखार हाजीर आसा आनी ती तुमकां गोवायकी दिता. 1983 वर्सा 83 फेब्रुवारी म्हयन्यांत म्हज्या प्रांतीक वडिलान प्रोविन्शियलान म्हाका चीट बरोवन म्हणलें, तुज्यान वॉर्ड घेवं येता, तुका परवानगी आसा. तेन्ना म्हजो बापाय मुंबय आसतालो, हांव पुण्यांत आसतालो. हांवें म्हज्या बापायक एक चीट बरयली, म्हाका वॉर्ड घेवंक परवानगी मेळ्ळा. तेन्ना म्हज्या बापायन म्हाका चीट बरयली, म्हज्या मोगाच्या पुता तुजी चीट पावली. आनी ती वाचून म्हाका खूब दादोसकाय भोगली. आतां इतले दीस तुजे थावन हांवें आनी तुज्या आवयन एक घूट लिपोवन दवरलो, तो तुका हांव आज सांगता. ज्या दिसा हांव तुज्या आवय लगीन काजार जालो त्या पयल्या दिसा पासून आमी दोगांनी देवा कडेन अशें मागणें केलें आनी करीत आमी आसल्या. जीं भुरगीं तूं आमकां फावो करताय, तुका जाय जाल्यार सगळ्यांक तूं व्हर, ना जाल्यार एकल्याकपणी तुजी सेवा करूंक व्हर, अशें आमी मागतले. हांव आनी देवान आमचें मागणें आयकलें. पुता देखून हांव देवाक आर्गां दितां. आनी ही खबर म्हाका नासली. हांव जल्मोवच्या आदीं म्हजी आवय पळय काजाराच्या पयल्या दिसा पासून मागतात. आमची आतां काजार जाताली कितें मागतात गाय? म्हाका बरें काम मेळूं, म्हजे कडेन जायते दुडू येवं, असल्योच गजाली न्ही. काजाराक बँड खंयचें हाडचें, काजार खंय करचें, कितलो दुडू खर्चूचो, असल्याच गजालींनी आमचें सगळें शो चल्ला न्ही. आनी असल्या वातावरणान ते फामिलींत बरे पाद्री बऱ्यो माद्री कश्यो येतल्यो? आनी तुमी जर आमचे पासत मागनात तर जाल्यार आमी बरे पाद्री माद्री कशी जातले? आमी तुमची बॅटरी चार्ज करता, देवाचें उतर प्रगटता. तुमी आमची बॅटरी चार्ज करूंक नाका, तुमी तुमच्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार करूंक नाका. जितलें तुमी आमचे पासत मागतात तेन्ना तुमच्या मागण्याचो फळ आमच्या जिवितांत येता. हे पळया, आयच्या काळार पाद्री माद्री जावंक विशीं भोव उणें. तातूंय पाद्री जावंक वेतले धार्मीक म्हणजे रिलिजियस जावंक वचनात, दिएसीचे डायसिजन, कित्याक तांकां खूब मेकळीक आसा. तांच्यान तांची भाटां दवरूं येता, आवय बापायक आदार करूंक येता, हें सगळें तांच्यान करूंक जाता. तें आमच्यान करूंक जायना आनी करूं न्हय, आमी करूं न्हय. म्हणजे हांव पळय कितें दिसता, म्हजो पूत जेद्वीत जावंक गेलो जाल्यार मागीर ताच्यान आमकां आदार करूंक जावचो ना, ताका खंय तरी पयस धाडटले. देखून देसीजीक जॉयन जावं, लागींच आसूं मागीर,
मागीर पूत मागीर 8 दिसां देखून हांव तुमचे कडेन आज विनंती करता, मागात. तुमची भुरगीं जरी व्हड जावन गेलीं तांकां तांकडे आपोवणें मेळचें ना, पूण तुमच्या नातरांक तरी आपोवणें मेळूं. आनी आतां आमकां पाद्री जाय, कसले जाय? सांब पावलो भशेन हुशार. जेजूच्या काळार ताणें साद्या लोकांक विंचून काडले, ती गजाल वेगळी, तो काळ वेगळो. त्या काळार लोकांक शिकप नासलें आनी जेजू बरोबर ते तरबेज जाले, ट्रेन जाले. आतांच्या काळार आमकां हुशार पाद्री जाय, माद्री जाय, शिकलेलीं जाय, देवाच्या मोगान भरलेलीं जाय, मनशाच्या मोगान भरलेलीं जाय. भेदभाव करपी आमकां नाका, धिरांत भरलेलीं जाय, लोकांचें चुकता तेन्ना सांगपी जाय ना. ताकाय हांसो दिल्यो, हाका हांसो दिल्यो, ताकाय कुशाल केलें, हाकाय कुशाल केलें, कांय उपकारा ना. घट चूक ती चूक कोणाची जावं, सांगूंक धीर आसूंक जाय. तसले पाद्री माद्री आमकां जाय. आनी देख दिवपी जाय. आमचे देखींतल्यान मागीर दुसऱ्यांक एक आपोवणें मेळूं येता. देखून आमी तुमचे पासत मागतना तुमी आमचे पासत तुमच्या घरांत दर दिसा मागूंक विसर नाकात.